नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्ली कोचिंग सेंटरांत जाल्ल्या अपघातांत 3 भुरग्यांक आयलें मरण. राज्यसभेंत अर्द्या वराची जाली चर्चा. 7 जाणांक केल्या अटक. रस्त्या कुशीक भाजयो विकपी उत्पादक शेतकारांक मुखेलमंत्री मदत निधींतल्यान दितले मजत. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत दिलें आश्वासन. मोपा विमानतळा खातीर संपादीत केल्ल्या जमीन विस्थापितांक मालकी कागदपत्रां आशिल्ल्यांक जमीन मालकांक मेळ्ळ्या लुकसाण भरपाय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत दिली म्हायती. गोंय विद्यापीठाचो 35वो दिक्षांत सुवाळो जालो दिमाखांत. इस्रोचे मुखेली डॉ. एस. सोमनाथ आनी राज्यपाल पी. श्रीधरन पिल्ले हांचे हजेरेन जाली कार्यावळ. आनी आज आंतरराष्ट्रीय वाघ दिसा निमतान वाघांच्या सैमीक राबित्यांची राखण करपा खातीर जाली जागृताय कार्यावळ. आनी आतां खबरो विस्तारान. संसदेंत आज दिल्ली कोचिंग सेंटरांत जाल्ल्या अपघातांत 3 भुरग्यांक मरण आयिल्ल्याचो मुद्दो भयंकर गाजलो. 26 जुलय दिसा दिल्लीच्या राजेंद्र नगर वाठारांत IAS परीक्षे खातीर कोचिंग घेवपी 3 विद्यार्थ्यांक इमारतीच्या बेजमेंटांत सुरू आशिल्ल्या वर्गांत उदक तुमिल्ल्यान मरण आयिल्लें. पूण ह्या घडणुकेचो फाटभुंयेर दिल्ली सरकारान कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ली. आज राज्यसभेंत ह्या अपघाताचेर दूख उक्तायतना सभाघराचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी प्रायव्हेट कोचिंग हो फक्त एक व्यवसाय जावन पडला अशी टिका केली. तशेंच नेम 176 अंतर्गत राज्यसभेंत ह्या विशयाचेर अल्पकालीक चर्चेक तांणी मंजुरी दिली. I find that youth demographic dividend of the country has to be nurtured. I further find that coaching has become virtually commerce. Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. In a country where opportunities are getting enlarged, this silo is turning out to be a problem. The honorable members have raised an issue. I deem it appropriate to have a short duration discussion or a calling attention first under 176 or under Rule 180. For that, I will confer with the leaders of the parties immediately. कोचिंग सेंटर प्रकरणाविशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ही घडणूक चिंता करपासारकी आसा अशें सांगलें. तशेंच सरकाराक शैक्षणीक वाठारांतल्या घडणुकांविशीं पुराय जाणीव आसा अशी गवाय तांणी राज्यसभेत दिली. ते भायर कोचिंग सेंटरा खातीर सरकारान थारावन दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांविशीं तांणी सभाघरांत म्हायती दिली. सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है? ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए. लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से कोई समाधान होगा. कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सेफगार्ड बच्चों के बारे में क्या क्या लेनी चाहिए और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कैसे हो, और उसमें कुछ कोई खिलाफ करता है तो उसकी पेनल्टी व्यवस्था क्या हो, और राज्यों ने क्या क्या किया है, ये सारे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2000 जनवरी 24 में एक एडवाइजरी सारे राज्यों को दिया है. अगर उस एडवाइजरी को राज्यों ने पालन करते, किसी भी राज्य हो, शायद आज के दुखद घटना नहीं होता.
दिल्लीच्या कोचिंग सेंटरच्या अपघाताचे प्रकरण चिघळत आसा. भाजपचे प्रतिनिधी सयत आता विद्यार्थी लेगीत दिल्लीचे आप सरकारा आड निदर्शनं करपाक रस्त्यार देंवल्यात. तांच्या म्हणण्याप्रमाण वाठारांतल्या साबार कोचिंग सेंटराचे ऑडिट जावचे अशी मागणी ते करतात. मजगतीं आज दिल्लीच्या महानगरपालिकेन बुलडोझरांचो वापर करून वेगवेगळी अतिक्रमणाच्या आड कारवाय केली. तशेंच पुलिसांनी ह्या प्रकरणात बेजमेंटाच्या मालका सयत आज 5 हेर लोकांक अटक केल्या. अजून मेरेन प्रकरणात अटक केल्ल्याचो आंकडो 7 जाला. दिल्लीच्या महानगरपालिकेच्या कारवाये विशीं म्हायती दितना आयुक्त अश्विनी कुमार हांणी पालिकेन अतिक्रमणा आड कारवाय करून कनिष्ठ अभियंता सेवेंतल्यान काडून उडयला जाल्यार सहाय्यक अभियंत्याक निलंबित केला अशी माहिती दिली. एक तो ये है कि वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था जी. तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए. ये एक सिस्टमेटिक चीज़ है जिस पे हमने कार्रवाई की है. दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं जी और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं जी, उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है. जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे जी, जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है. जेई था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो एई थे उसको हमने सस्पेंड कर. टोकियो हांगा आयोजित क्वाड विदेश मंत्र्याच्या संमेलनात आज भारताचे विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी उलोवप केलें. ह्या संमेलनात भारता सयत जपान, अमेरिका तशेंच ऑस्ट्रेलियाचे विदेश मंत्री वांटेकार जाल्ले. एकामेकाच्या सहकार्यान हिंद प्रशांत वाठार समावेशी वाठार जावंक शक्य आसा अशी आस्त ह्या वेळार भारतीय विदेश मंत्र्यांनी उक्तायली. A space-based climate warning system will be launched soon in Mauritius. Off-grid solar projects are actually happening in Indo-Pacific Islands. During COVID, we cooperated to deliver vaccines to countries in this region. And the first cohort of Quad STEM fellowships is passing out, and the second one will also cover the ASEAN. Fourth, while I have given specific examples, it is important that we all connect the dots. The overall messaging is that our 4 countries, all democratic polities, pluralistic societies, and market economies, are working together for a free and open Indo-Pacific, for a rules-based order, and for global good. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है. इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं. विसुवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
मोपा विमानतळा खातीर संपादीत केल्ल्या जमिनी विस्थापितांक अजून पैसे मेळूंक ना ते विशीं विधानसभेत आज प्रश्नोत्तराच्या वरात आमदार विजय सरदेसाय हांणी प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताचेर जाप दितना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या जमीन धारका लागीं कागदपत्रां आशिल्लीं तांकां लुकसाण भरपाय दिल्या अशें स्पश्ट केलें. विमानतळा लागसार झाडां लावपाची प्रक्रिया लेगीत सुरू केल्या अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ह्या एअरपोर्टाचेर एकंदर लोकांक पयशे मेळूंक ना. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यो केसीस ज्यो आहा पळय न्ही ज्यांच्यो क्लियर जाल्या तांकां 100% पयशे मेळ्ळ्या. ज्यांचे डॉक्युमेंटेशन ज्यांच्यांनी क्लियर दिवंक ना, काही लोक पेडण्यान रावत ना, मुंबय आनी भायर सगळ्याक रावता, तांच्यांनी आमी फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी तांकां फॅसिलिटेट करपाक आमचे सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंट तांकां मदत करता आनी उरलेल्यांचे पयशे तेंच्यांनी क्लेम घालचो ताका मेळटले. लँड लुजर सर्टिफिकेट तेंच्यांनी एप्लाय करचें आमी दिवपाक सुरवात केल्या. तांच्यांनी सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंटा कडेन एप्लाय करचें, ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट जाका दिवपाक जाय, जाका आमी क्लेम दिलो म्हणजे पयशे जेणे आपले घेतले ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटली. अकॉर्डिंग टू द EC त्यांनी जो ग्रीन बेल्ट डेव्हलप करपाक जाय त्या अनुसार तांच्यांनी अजून तो करूंक ना. तो कळयला तांच्यांनी तो आमी ताका ज्यो ग्रीन स्पिसीस वीच इज स्टेटींतलो स्पिसीस आसा त्या प्रमाणे लावपाक जाय तो आमी तांकां करपाक लायतले. अंदू राज्यांत चड प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान शेतकारांचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. लुकसाणग्रस्तांक बेगीनूच अर्थीक मजत दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्य विधानसभेत एका निवेदना वरवीं दिली. मजगतीं गरीब शेतकारांक मजत दिवपा खातीर विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदारांनी लेगीत मुखार येवंक जाय अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. शून्य वरांत हे विशीं निलेश काब्राल, दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांणी सभाघराचें लक्ष वेधिल्लें. आमी सरकारान जे लुकसाण जालां गोंयांक, जे गरीब लोकांचे चड लुकसाण जालां, शेतीचे जावं कोणाचे माड पडल्या, कोणाचे हें पडला, कुळागरांनी ह्या माडी सुपारीची झाडां पडल्या म्हणजे माडयो, तांकां सगळ्या तरेचे आमी लोकांनी घेतल्या. कोणाची घरां मोडल्या, आडे मोडल्या, कोणाची वणटी मोडल्या. आमचो सीएमान सुरवात केली दिवपाक, वेळ काडून ना, चॅक दिवपाक लागले म्हणजे गव्हर्मेंट जे गरीब लोकांचे आसा म्हणजे गरीब लोकां लागून आमी जे आसा ते आमी करुया. तुमी सगळे आसा हांव म्हणना ना दिवय रे, सगळे दिवय रे, रोखडे मेळटले, सगळ्यांक मेळुया, करुया फाटल्या वर्साचे आनी ह्या वर्सा दिवया. पूण आमी सगळे एकठांय रावन हे गरीब लोकांचे पळोवया कितें लुकसाण जालां, कितें कोणाक लुकसाण जालां ते सगळे पळोवया. पावस चड पडिल्ल्यान काकडी, भाजयो ह्या सारक्यो वस्तू रस्त्या कुशीक घेवन बसपी उत्पादक शेतकारांक मुखेलमंत्री मजत निधींतल्यान चवथी पयली अर्थीक मजत दितले अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. शेतकारा प्रती सरकार सहानुभूती आसा. 15 ते 20 वर्सां सावन खाजगी वा अकमनिदाद जमनीत भाजी आनी जाया सारकी उत्पादन घेवन ती जगयतात तांकां सरकार सैमीक संकश्टा वेळार मजत करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. हांव डायरेक्टली रिगार्डींग हे तवश्यो पिपऱ्यो आनी पावसान जितके करता त्याच विशयाचेर डायरेक्ट येता. कारण तुमी सगळ्यांनी सांगलें की तांकां जमीन तेंची नासता. चडशी जमीन ही एकदां कोमुनादीची आसा. थोड्योश्यो जमनी भाटकाराच्यो आसता, ते करून खातात हाज्या खातीर आसा. आनी म्हणून ते अशा पद्दतीन लॉस जाले, पावस पडोंक ना जाल्यार आनी पावस पडलो म्हणून जाल्यारूय ते कॉम्पेन्सेशनाक डायरेक्टली क्लेम करपाक इलिजिबल जायना. कारण तेंच्या कडेन कृशी कार्ड ना, जमीन तेंची ना, कांयच ना तेंच्या कडेन. हांव झेडीओक एक गजाल सांगता आनी हावजाकूय प्रॉमीस करता की सगळ्या झेडीओनी अशा पद्दतीन रोड सायड कोण विकपी आसा पळय न्ही, एक्च्युअल एग्रीकल्चरिस्ट, ते आपोल हाडून रोड सायडीत विकता ते न्हू. हांव परत एकदां सांगता, आतांच तेंच्यांनी वचून सर्वे करून तेंची नांवां सयत घेवचे. आनी आतां लॉस तेंचे व्हेरीफाय करप हें खूब कठीण आसा. कोणाचे कितले एवरी वर्साक तितूर कठीण आसा. बट ऑन एन एवरेज एक इक्वल एमावंट हांव ना जाल्यार म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कदाचित जर दिवपाक प्रॉब्लेम आसतलो, कदाचित एलोकेशन नासतलें, हे ते सगळें कन्सिडर करून हांव CM रिलीफ फंडांतल्यान तरी एक एमावंट तांकां म्हणजे जाता. परत हांव म्हटलं की चवथीच्या पयलींच दिता तांकां, बट व्हेरीफाय करपाक थोडोसो टायम वयतलो. गोंयांतले ऐतिहासीक म्हत्व आनी दायज आशिल्ल्या वास्तू, स्मारकां आनी किल्ल्याच्या जतनाये खातीर सरकार जायते उपाय येवजिता. तातूंत दक्षिण गोंयांतल्या काब दे राम आनी बेतूल ह्या किल्ल्यांचो लेगीत आस्पाव आसा अशी माहिती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. विधानसभेत विरेश बोरकार हांच्या प्रश्नाक जाप दितना तांणी गोवा वेल्ला हांगा पोन्न्या गोपकापट्टणम ह्या किल्ल्याचो लेगीत सोद घेवपाचें काम NIO कडेन दिलां अशी माहिती दिली. राज्याचे हेरिटेज धोरण निश्चित करतले अशी गवाय तांणी ह्या वेळार दिली. गोपाकापट्टणम
हो एक तिसवाडी तालुक्यान भितर खूब एन्शंट जो मॉन्युमेंट आसा आनीक हो जेन्ना आमकां 2018-19 आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन एक लेटर मरायन आर्किओलॉजी ऑफ NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हांणी आमचे कडेन दिलो आनी ताच्या नंतर परमिशन मागपा खातीर आनी आमचे कडेन तातूंत स्पेशलायज ना आनी ऑल सच कायंड ऑफ मॉन्युमेंट्स आर ऑलवेज वी नीड टू टेक एडवायस एंड रायट इट टू आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान आमकां परमीट केलें की ताजें एक्सप्लोरेशन करपा खातीर वी डू नॉट हॅव एक्सप्लोरेशन म्हणजे एक्सपर्टायज इन एक्सकवेशन म्हणूनच NIO कडेन हो विशय दिल्लो आसा आनी आमी पत्री बरयल्या वारंवार तांकां रिमांयडर वतात तांचे कडेन एक आमी मिटिंगय घेतिल्ली आसा आनी तातूंतल्यान आमी जे तांचे ऑब्जर्वेशन्स आसतले फायंडिंग्स आसतले ते आमी इमिडिएटली ते घेतले. निश्चितच आमी हो अत्यंत म्हत्वाचे अशें एक दस्तऐवज आसा प्राचीन संस्कृती कशी आशिल्ली हाजेर अभ्यासय जावपाक जाय. गोंय विद्यापीठाचो 35वा पदवी भेटवण सुवाळो आज दोनापावलाच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जालो. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थान म्हळ्यार इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. S. सोमनाथ ह्या सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. राज्यपाल P.A. श्रीधरन पिल्ले हांच्या हाजेरेन जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक गोंय विद्यापीठाच्या पदवीधर स्नातकांक पदवी प्रमाणपत्राचें वितरण जालें. विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या मळार मोलादीक यश संपादन केल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांक मानेस्तांच्या हस्तुकीं बक्षिसांचें वितरावण जालें. ह्या वेळार विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन, कुलसचिव प्राध्यापक विष्णू नाडकर्णी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या जिवितांत ज्ञान, आत्मविश्वास आनी एकवट आपणावंक जाय अशें आवाहन राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्ले हांणी आपल्या उलोवपांत केलें. Our Prime Minister, 6 months back, there was a meeting with on open discussion with the students of India from various parts of the India. Students gathered and interaction with the Prime Minister was there. Then he stated that I would like to give you 3 mantras for success. What are the mantras? First he stated, first mantra, hard work. Second mantra also hard work, and third mantra also hard work. This is the mantras given by our Prime Minister to the students of our nation. गोंय विद्यापीठाच्या आज जाल्ल्या पदवी भेटवण सुवाळ्यांत इस्रोचे मुखेली डॉ. S. सोमनाथ हांकां विद्यापीठाच्या वतीन विज्ञान विशयांत मोलादीक योगदान दिल्ल्या खातीर मानद डॉक्टरेट प्रदान केली. ते उपरांत तांणी उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें. पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांनी आपल्या जिवितांत दर दिसा एक तरी बरी गजाल शिकूंक जाय अशें मत इस्रोचे मुखेली डॉ. S. सोमनाथ हांणी उक्तायलें. I think all of you know, getting a degree, being awarded in a convocation like this is a great moment for each one of you. Please rejoice it, enjoy it. I think this is a great story of your life, something that you have traveled. Each one have a different story to tell, and these stories are stories of sacrifices, great accomplishment, disappointments, friendship, and camaraderie. And it's also a recognition of the support of your families, your friends and colleagues and teachers along the way. And I would like to request you to take a moment, look back and thank each one of them who contributed to make you what you are. And this is very important, to give the thanks and appreciation for all those who did something for you on your journey to be here, to be awarded, to be graduated. Thank you so much for them. पेडणे तालुक्यांतल्या तुवें हांगच्या उपजिल्लो रुग्णालयाचे काम डिसेंबर म्हयन्यामेरेन पुराय जातले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. कामात कळाव लायिल्ल्या खातीर संबंदीत कंत्राटदाराक निलंबीत केला आनी नवो कंत्राटदार नेमला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. इस्पितळाचे विद्युत पुरवणेचें काम उरलां ते बेगीनूच जातलें अशें तांणी सांगलें. विधानसभे भायर खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. पेडणे हॉस्पिटलाचें क्लियर कट काम थोडें उरलां आनी कॉन्ट्रॅक्टर फेलियर मेळ्ळा म्हणून उरलां. आमचें कितें इंटेन्शन डिले करपाचें ना. लोकांच्यो भावना हांव समजता. जाता तितके बेगीन आमकांय तें हॉस्पिटल सुरवात केल्लें. म्हाका दिसता नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत तेजें काम कंप्लीट जातलें.
आनी डिसेंबरान आमी हेल्थाक हँडओवर करता. डिसेंबराच्या पयल्या विकान ते सुरू करूं फूल फ्लेज सुरू करपाक जाता. डिसेंबराच्या पयल्या विकान आमी ते सुरूय करतले. हांवें रिव्यू घेवन ते कंप्लिटली करपाक लायला. मातशें एजिटेशन करता तांकां म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की इतके दीस कळ सोंसल्या बाकीचे सगळ्यो फेसिलिटीज ते आसा. आमी हितून डायलिसीसूय सुरू केल्लें. येदी व्हडली बिल्डींग बांदल्या ती तांच्याच खातीर बांदल्या. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे. आपको रोमांच की पराकाष्ठा पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं. खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा. तो कर्नम मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक, लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स. हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे. तो चीनी दीवार को ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल, पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम. तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैट से पदक निकाल इतिहास रचा. इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने. आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ. विसवा प्रांत येवकार पळय मुखावेल्यो खबरो. नवी दिल्लींत 2 दीस जाल्ल्या बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भाजप शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्र्यां वांगडा चर्चा करून सरकाराच्यो येवजण्यो समाजांतल्या निमण्या पावंड्या मेरेन पावोवपा संदर्भांत विचार विनिमय केलो. दरेक राज्याच्या कारभारांत आनीक सुदारणा करपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी सुचोवण्यो केल्यो. कल्याणकारी येवजण्यो चड प्रभावीपणान चालीक लावच्यो हाचेर तांणी भर दिलो. ह्या बसकेक भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, वडील फुडारी आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच घर मंत्री अमित शाह हेवूय हाजीर आशिल्ले. बसकेची म्हायती भाजपाचे वडील फुडारी विनय सहस्त्रबुद्धे हांणी दिली. इसके बारे में भी सभी से आह्वान किया, आग्रह किया. $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनानी है तो उसमें राज्यों का योगदान क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ राज्यों ने अपने द्वारा किए गए योजनाबद्ध प्रयासों का विवरण भी बैठक के सम्मुख रखा. साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में भी चर्चा हुई. इस चर्चा के लिए देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं उपस्थित थे. उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण भी किया.
21 मार्च सावन पयली अंमलबजावणी संचालनालयाच्या आरोपावरवीं आनी उपरांत अन्वेषण विभागान केल्ल्या कारवाय अंतर्गत दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल बंदखणीत आसात. आज अबकारी नीती प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागान केजरीवाल हांच्या आड दिल्लीच्या रावस एव्हेन्यू न्यायालयांत आरोपपत्र दाखल केलां. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशेंत सर्वोच्च न्यायालयान कांय दीस आदीं केजरीवाल हांचो अंतरीम जामीन मंजूर केल्लो, पूण अन्वेषण विभागाच्या चौकशेंत तांकां बंदखणीनूच रावचें पडलें. ह्या प्रकरणात तांच्या जामिनाचेर आज उच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली. ह्या सुनावणेंत न्यायालयान जामिनाचेर आपलो निर्णय राखून दवरला. पॅरीस ऑलिंपिक सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या खेळगड्यांक लोकांनी #cheer4Bharat हो हॅशटॅग वापरून खेळाडूंक प्रोत्साहन दिवचें अशें आवाहन केंद्रीय खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी केलां. ऑलिंपिक सर्तींत मनु भाकर ह्या नेमबाजपट्टू भारतीय खेळगड्याक पयलें पदक मेळोवन भारताचें नांव उज्वल केलां आनी तिचें हें यश खासा करून बायलां खेळाडू खातीर प्रेरणादायी आसा अशें मंत्री मांडविया हांणी म्हळां. मैं अपेक्षा करता कि हम सब लोग भारतीय लोग Cheer4Bharat हैशटैग से सोशल मीडिया के द्वारा हमारे प्लेयर को प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं और हम सब लोग आज मनु भाकर को भी विशेष अभिनंदन देते हैं. आपने भारत का नाम रोशन करा है ओलंपिक्स में और आपकी आने वाली 2 इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रही है. उसमें मिक्स एयर पिस्टल में आप सर्वजोत के साथ खेलेगी और तीसरी आपकी इवेंट है 25 मीटर एयर पिस्टल में. दोनों इवेंट में आपकी सफलता के लिए हम शुभेच्छा देते हैं. आज पॅरीस ऑलिंपिक खेळा सर्तींनी दादल्यांच्या 10 मीटर एअर रायफल सर्तींत भारताच्या अर्जुन बाबुटा बारीक अंतरान कांस्य पदक चुकलें. तांकां 4थ्या सुवातीचेर समाधान मानचें पडलें. बाबुटा हांणी ह्या सर्तींत 208.4 गूण नोंद केले. बायलांच्या 10 मीटर एअर रायफल सर्तींत भारताच्या रमिता जिंदाल हिणें 145.3 गूण नोंदोवन 7वी सुवात मेळयली. मजगतीं 20 मीटर एअर पिस्टल मिश्र सर्तींत भारताचे मनु भाकर आनी सरबजीत सिंग हांची जोडी निमण्या खेळा खातीर पात्र थारल्या. फाल्यां ही जोडी कांस्य पदक मेळोवपा खातीर खेळटली. आज आंतरराष्ट्रीय वाघ दीस म्हणून मनयतात. वाघांच्या नैसर्गिक राबित्याचे राखण करपा हेतान संवसारीक वेवस्था चालीक लावप आनी वाघांच्या संवर्धना विशीं जागृताय करून त्या ध्येयाक आदार दिवप हो ह्या फाटलो मुखेल हेत जावन आसा. संवसारीक संस्थांनी जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण भारतान वाघांची संख्या स्थिर आसा. संवसारांतले सुमार 80% वाघ भारतान आसात. श्रीलंकेंत पल्लकेले स्टेडियमाचेर काल राती जाल्ल्या भारत आनी श्रीलंका पंगडा मदीं जाल्ल्या T20 क्रिकेट माळेंतल्या दुसऱ्या सामन्यांत भारतान श्रीलंका पंगडाचो 7 गडी राखून पराभव केलो. ह्या जैताक लागून भारताक ह्या माळेंत 2-0 अशी आघाडी घेतल्या. कुरुबावलो जिखून भारतान पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. श्रीलंकेन 9 गडे वगडावन भारता मुखार 162 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. भारतीय पंगडान ताका जाप दितना 6 षटकांत 3 बॉलांत 3 गडे वगडावन ही मोख साध्य केली. आता नजर मारूया हवामानाचेर. राज्यांत सध्या पावसाचो जोर उणो जायत आसा. मात अदीमदीं दडकांनी पावस पडटा आनी कांय जाग्यार सूर्यदर्शनूय जाता. गोंय वेधशाळेन फुडले कांय दीस पावसाचो अदमास उक्तायलो आसलो तरी कसलोय अलर्ट जारी करूंक ना. राज्यांत आतां मेरेन 2800 मिलीमीटर परस चड पावसाची नोंद जाल्या. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्ली कोचिंग सेंटरांत जाल्ल्या अपघातांत 3 भुरग्यांक आयलें मरण. राज्यसभेंत अर्द्या वराची जाली चर्चा. 7 जाणांक केल्या अटक. रस्त्या कुशीक भाजयो विकपी उत्पादक शेतकारांक मुखेलमंत्री मदत निधींतल्यान दितले मजत. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत दिलें आश्वासन.
मोपा विमानतळा खातीर संपादीत केल्ल्या जमीन विस्थापितांक मालकी कागदपत्रां आशिल्ल्यांक जमीन मालकांक मेळ्ळ्या लुकसाण भरपाय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली माहिती. गोंय विद्यापीठाचो 35वा पदवी भेटवंत सुवाळो जालो दिमाखान. इस्रोचे मुखेली डॉ. एस. सोमनाथ आनी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांच्या हजेरेन जाली कार्यावळ. आनी आज आंतरराष्ट्रीय वाघ दिसा निमतान वाघांच्या सैमीक राबित्याची राखण करपा खातीर जाली जागृताय कार्यावळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 122 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.